आणि जर ताणी जे डिसिजन घेवपाचे कशें भारतीय जनता पार्टीक फोंडेचो सीट हरपाचो ना ही सगळी क्रोनॉलॉजी पळयली जाल्यार ताणी हे डिक्लेरेशन डिले केलें, हे मार्चान डिक्लेअर केलें, इलेक्शन एप्रिलान डिक्लेअर केलें, रिजल्ट मेन डिक्लेअर केलें टू कन्फर्म की जो निवडून येवपाचो आमदार ताका 1 वर्साच्या कमी टायम मेळटलो. सो हे षडयंत्र कशें केलें. गेट्स कॅन्सल्ड. ह्या पेटिशनान तुम्ही जर ऑर्डर पळयता, पयली म्हळ्यार रिस्पॉन्डंट्स कोण आशिल्ले, पेटिशनरांनी कोणाचेर केस घाल्ली. एक आशिल्ली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, एक आशिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे ताणे हे पेटिशन ओपोज करूंक ना, ताणे सपोर्ट केलें. म्हणजे अशा केसीन, इतल्या इम्पॉर्टंट केसीन सरकारान एक रिटन एफिडेविट सुद्धा भितर घालेना, फक्त ओरल एक स्टेटमेंट केलो, दॅट टू इन फेवर ऑफ द पेटिशनर. सो हे इफेक्ट कोण कोणाचेर जालो. तुम्ही तुमची पॉलिटिकल षडयंत्रा करात, पूण आज फोंडेकाराचेर हो की आम्ही तुमच्या बरोबर असतले आणि फुडले 8 महिने आम्ही या सरकाराच्या फाटल्यान लागतले.
तुम्ही करचे ना ते आम्ही जाणा, पूण आम्ही फोंडेकारांक आश्वासन दिता आम आदमी पार्टी रावन ही कंप्लीट करून घेतले हे तुमकां आमी आश्वासन दिता. हे जे सरकार जे कामूय करिना आणि फक्त राजकीय षडयंत्र करून लोकशाहीची हत्या करता, हांकां घरा बसोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. हांव मागता आमचे कॅन्डिडेट बाब गितेश नायकाक फुडले त्या आमदारांनी गेल्ल्या 14 वर्सांत फोंड्याक निग्लेक्ट केले म्हणून सगळ्यात व्हडली गोष्ट निग्लेक्ट केली ती तांच्यांनी जी आयडी हॉस्पिटल केले, जे आयज सगळ्यांत चड व्हडले गरजेचे आसा फोंडेकारांक लागून. कारण कशें आसा, फोंड्यान जर कितें येता आसतना कितेंय घात घडू शकता पेशंटाक, ताका जबाबदार कोण? हे सेवेक आमी पावना म्हणून. कारण थंय आज पर्यंत सगळ्यांनी ते निश्चय केल्लोच की ह्या इलेक्शन जे कॅन्सल झाले, बायपोल इलेक्शन, वांगडा खेळटात. कारण कशें आसा, लोक एक चिन्ह पळोवन ते तत्व आयज उरलें ना. काल सुद्दां उत्पल पर्रीकरान जेन्ना
बीजेपीक तिकेट दिवपाची नाशिल्ली, पूण फोंड्या हो वाठार जो आसा जी कितें पार्टी मार्फत जी कामां जाली ती सगळी अपूर्व जो तुमचो बीजेपीचो मनीस तुम्ही इलेक्शन डिक्लेअर करता, तुम्ही इलेक्शन डिक्लेअर केल्या नंतर पेटिशन आणि तिकेट दिवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना खूब ताणें ट्राय केलें कशें एवॉयड करपाचें, पूण तें एवॉयड जालें ना. कित्याक तुमी जाणा की रवी नायक सर जे आशिल्ले ते एक स्टेट लेवल लिडर आशिल्ले, एक बहुजन समाजाचे लिडर आशिल्ले, आनी जर तांणी जे डिसिजन घेवपाचें तांची इच्छा आशिल्ली की तांच्या चल्याक दिवचें न्ही म्हणून, जशें जर डिसिजन घेतिल्ले तांकां भंय आशिल्लो की तांकां सबंद गोंयान हाजो एक बॅकलॅश जातलो म्हणून. सो त्या खातीर
How am I supposed to finish this SOP when everyone and their dog keeps asking me for help? How do I pull a report? How do I log in? I can't How am I supposed to finish this SOP when everyone and their dog keeps asking me for कांयच वायट उलोवंक शकना आनी न्यायालयान इतलेंच म्हणा की दे हॅव फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ आनी काल जशें म्हळें हांवें म्हळें की ओन्ली थिंग द हायकोर्ट कुड हॅव डन इज हें जजमेंट जें आसा जें थोडे दीस पयलीं जर आयिल्लें द लॉ ताचो लेटर ऑफ द लॉ आनी स्पिरीट ऑफ द लॉ अशें आसता दोन दोन कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा सगळे डेव्हलपमेंट थांबोवप जशें सांगलें वी रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट ताचेर आमची कांयच टिका ना पूण इट इज सॅड दॅट टुडे मेळत गेलो तशें तशें दोगांयकूय मातशें भंय पडलेलो आनी एक निकाल वेगळो लागतलो म्हणून तांकां कळून येयल्लो म्हणून बी अशें जालां आसतलें अशें आमचो विचार पूण आमकां इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड आशिल्लें की तांचेर जे नॉन वेल्युएबल वॉरंट आशिल्लो तो असो प्रयत्न केल्लो सुधीर ढवळीकरान
न्ही हातून कितें आसा पळय जशें बाब गितेशांनी सांगलें सदांच केसी आसता. आतां लास्ट केन्ना इलेक्शन जाल्लें CCPचें इलेक्शन जाल्लें पयरूच. ताच्या पयलीं आयडिया नाशिल्ली की अशा तरेन हें डेव्हलपमेंट जातलें. आनी तुमी पळयलें की कर्टेल केली आणि आता तुम्ही इलेक्शन रद्द करून घेतलं. तुम्ही इथे आता नॅशनल पार्टी म्हणून हे करता तुम्ही इतके लाईटली घेता. नागपूर ऑलरेडी तशें पळयल्यार favor of this election and not in favor of the petitioners. गिरीश जे तुमकां So हाजो इफेक्ट पूण कोणाचेर जालो आमी तुमकां हॉस्पिटलां सारके करून दितले. अरे फाटले 14 वर्सां तुमचें सरकार आसा गोंयांत. 14 वर्सां नंतर सुद्दां तुमी फोंडेकारांक सांगता की आमी उदक दितले, रस्ते सारके करतले, हॉस्पिटलां दितले आनी फुडले 8 म्हयने सुद्दां आमी तुमी करचे ना तें आमी जाणा. पूण आमी फोंडेकारांक आश्वासन दिता आम आदमी पार्टी तर्फे दॅट वी आर देअर फॉर यू. तुमी जे आमकां मोग आनी जो प्रतिसाद दिलो फाटले इतले म्हयने आनी स्पेशली फाटले जे कॅम्पेनिंगा वेळा जे आठवड्यांनी इतले आमी कॅम्पेनिंग केलें ते आमी विसरचे ना केन्नाच. वी वील वर्क हार्ड फॉर यू. आनी जी जी आश्वासनां ह्या फटींग भारतीय जनता पार्टी सरकारान तुमकां केल्लीं आसा ती आमी ह्या सरकाराच्या फाटल्यान रावन ही कंप्लीट करून घेतले हें तुमकां आमी आश्वासन दिता. तशेंच गोंयकारांक आमी सावध करूंक सोदता की जशें हांवें स्टार्टिंगाकूच म्हटलें डेमोक्रेसी हॅज बीन मर्डर्ड. लोकशाहीची हत्या केल्या ह्या भारतीय जनता पार्टीन. ह्या पार्टेक आतां सरकारांच्यान देंवोवपाची जबाबदारी सगळ्या गोंयकारांचेर आसा. हे आमी गोंयकारां कडेन अपील करता आनी 2027 मागता की हे जे सरकार जे कामूय करिना आनी फक्त राजकीय षडयंत्र करून लोकशाहीची हत्या करता हांकां घरा बसोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. हांव मागता आमचे कॅन्डिडेट बाब गितेश नायकाक
फुडले उलोवप. तुमकां सगळ्यांक काल इलेक्शन कॅन्सल जालें तें आयकून फोंडेकारांक सारको ब्लॅक डे कसो दिसलो. कारण कशें आसा, आमी जी मेहनत केल्ली, इतकी मेहनत केली की लोकांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिलो ते गोश्टीचेर. आमी जे लोकांक कमिटमेंट दिलें की गेल्या 14 वर्सां जे सरकारान आमचे फोंड्या आमदार आशिल्ले जावं आमचो मिनिस्टर आशिल्ले फोंड्यान, त्या आमदारांनी गेल्ल्या 14 वर्सां फोंड्याक निग्लेक्ट केलें म्हणून. सगळ्यान व्हडली गोश्ट निग्लेक्ट केली ती तांच्यांनी जी आयडी हॉस्पिटल केलें, जें आयज सगळ्यांक चड व्हडलें गरजेचें आसा फोंडेकारांक लागून. कारण कशें आसा, फोंड्यान तर कितेंय तर प्रकरण घडलें, कोणाकूय तर त्रास जालो कितें जिवाक, जाल्यार फोंड्यान तो आयज ट्रिटमेंट मेळना जाला. कितेंय तर जालें जाल्यार आमी आयडीन तर गेले जाल्यार एक 100 रुपयाची पावती मेळटा आनी ती पावती घेवन आमकां आयज जीएमसीन धांवून येवचें पडटा. त्या जीएमसीन येता आसतना जीएमसी आयज लागीं उरलेलें ना आनी ट्राफीक कंजेशनूय चड जाल्लें आसा. अरावंड 35 किलोमिटर्स आमकां ट्रॅव्हल करचें पडटा फोंडेच्यान. येता आसतना कितेंय घात घडूं शकता पेशंटाक, ताका जबाबदार कोण? हें चिंतलें ना केन्नाच सरकारान. तांच्यांनी तर तें चिंतलेलें जाल्यार तांकां ती गोश्ट व्हडली नाशिल्ली की ते प्रॉपर युटिलायज करून, तेंचे पावर युटिलायज करून तें हॉस्पिटल चॅनलायज करून थंय फूल स्विंग फॅसिलिटी दिवपाक. आयज पर्यंत थंय स्पेशलिस्ट दोतोर येयल्ले ना. जे दोतोर थंय आसा तांकां प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा आयज. तांकां सुद्दां मनान दिसता की आमी आयज हांगा दोतोर आसा ते आयज लोकांच्या सेवेक आमी पावना म्हणून. कारण थंय आयज पर्यंत कसली मशिनां आयिल्ली ना, MRI आयिल्ले ना. इवन थंय रेडिओलॉजी मशीन हाडून दवरलेलें आसा पूण आयज पर्यंत रेडिओलॉजिस्ट अपॉयंट केल्लो ना. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार थंय ब्लड बँक आयज पर्यंत ना. ही सगळ्यान व्हडली दुखाची गोश्ट. कारण रगत सुद्दां जर जाय आमकां जाल्यार आमकां जीएमसीन येवन परतें आयडी हॉस्पिटलान व्हरचें पडटा. हो काळ आयज फोंडेकारांचेर आसा. आयज फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळ्यांनी तें निश्चय केल्लोच की ह्या इलेक्शन जें कॅन्सल जालें, बायपोल इलेक्शन जें कॅन्सल जालें, त्या बायपोल इलेक्शनाक मात बीजेपी वांगडा रावचें ना म्हणून आनी ना काँग्रेसी वांगडा रावचें ना म्हणून. कारण कशें आसा, काँग्रेसीन तर आमदार जितून येयले जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा गोंयच्या लोकांक की ते इलेक्शन लढल्या नंतर, जिखल्या नंतर ते रोखडेच बीजेपीन उडी मारतात. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार बीजेपी कितें करतात की जे आमदाराक तुमी भितर घेतात पूण तुमी लोकांचें मन दुखयतात, तुमी लोकां वांगडा खेळटात. कारण कशें आसा, लोक एक चिन्ह पळोवन मत करतात, एक विचार घेवन मत करतात. त्या विचाराचो तुमी धज्या उडयल्ल्या कशें करतात. त्या आमदाराक तुमी आयज बीजेपीन घेता, तुमी खंयच्या बीजेपीच्या तत्वाचेर घेता हें आयज लोकांक समजून येना जालां. कारण कशें आशिल्लें, पर्रीकर भाई जेन्ना लिडर हांगा आशिल्ले, ते एक व्हडले नेते, ताका गोंयांत भरपूर मान आशिल्लो आनी तांचें लिडरशीप म्हाकाय आवडटली. ते तत्व आयज उरलें ना. काल सुद्दां उत्पल पर्रीकरान जेन्ना म्हटलें आपल्या स्पिचीन की जी रितेशाक तिकेट दिली ती तुमी ताका कित्याक लागून दिली, आनी आपल्याक जेन्ना पर्रीकर भाई गेले, हे जग सोडून गेले, तेन्ना तुमी आपल्याक कित्याक तिकेट दिली ना, तेन्ना तुमकां लिगसी म्हणून समजुना काय म्हणून जी आयज समजता. पूण म्हाका अशें म्हणूंक दिसता बीजेपीक एक्चुअली रितेशाक तिकेट दिवपाची नाशिल्ली. जशें आतां वाल्मिकी सरान तुमकां म्हटलें, बीजेपीक तिकेट दिवपाची नाशिल्ली, पूण फोंड्या हो वाठार जो आसा हो चड बहुजन समाजाचो आसा, भंडारी समाजाचो आसा. आनी ही तिकेट तर आयज रितेशाक तर दिवूं नाशिल्ली जाल्यार थंय आयज व्हडलो बोबाळ जाता आशिल्लो. आनी त्या बोबाळाक लागून बीजेपी फुडले 2027 सामकीच भायर पडटा आशिल्ली. सो त्या गोश्टीक लागून तांणी रितेशाक दिली. ती एक्चुअली तिकेट तांच्यांनी प्लॅन केल्ली ती अपूर्व दलव्याक. कारण जें कितें कामां फाटल्या दिसांनी घडलीं, जी कितें पार्टी मार्फत जी कामां जालीं, ती सगळी अपूर्वाच्या हातांच्यान जाली. पूण जेन्ना अपूर्वाक दिसलें की आपल्याक ही तिकेट मेळना, तेन्ना एक तेणें शर्यंत खेळ्ळें अशें लोक आयज उलोवपाक लागल्या. तें कशें तें म्हटल्यार तुमकां दाखयता हो एक एविडन्स. प्रितम हरमलकर हो अपूर्वाचो मनीस, भाजपाचो मनीस,
जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता आनी तो पेटिशन फायल करता हें कॅन्सल कर म्हणून, जाल्यार हेजो हेतू कितें आशिल्लो हें आयज तुमी लोकांक समजून दियात। हें आयज लोकांक कळपाक जाय की हो प्रितम हरमलकर जो तुमचो बीजेपीचो मनीस, तुम्ही इलेक्शन डिक्लेअर करता, तुम्ही इलेक्शन डिक्लेअर केल्या नंतर प्रितम पेटिशन फायल करता हायकोर्टान आणि तेका आज निकाल लागता की आणि तेजे जजमेंट येता की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून। सो हें कितें तुमी ते घडोवन दवरलेलें आशिल्लें काय कितें हें लोकांक तुमी आज सांगपाची गरज आसा। तशेंच दुसरी गोश्ट म्हटल्यार काल दीपक बाबान आपली स्पीच दिली, जेन्ना रिपोर्टर बाबान तांकां विचारलें की हो प्रितम हरमलकर जो आसा तो कोणाचो मनीस काय म्हणून, बीजेपीचो काय ना म्हणून, ताणें सुद्दां म्हटलें की हांव बीजेपीचो मनीस म्हणून। सो हें तुमकां कळपाक जाय की बीजेपी कशें इलेक्शन रद्द जालें आनी इलेक्शन रद्द जावपा लागून तांच्यांनी कितें कितें केलें हें सगळ्या लोकांक आयज कळपाक जाय। कारण कशें आसा, तुमी लोकां वांगडा खेळूं नाकात। करपाचें तर तुमकां इलेक्शन रद्द आशिल्लें करपाचें आशिल्लें जाल्यार जेन्ना नोटिफिकेशन तुमी काडलें तेन्ना रद्द जावपाक जाय आशिल्लें। कारण नागपूर सुद्दां एक जजमेंट पास जाल्लो आसा आनी नागपुराक सुद्दां एक इलेक्शन रद्द जाल्लें आसा। पूण हें अशें जें जालें, 2 तारखेक ऑर्डर रिजर्व दवरली, 2 तारखेच्यान 8 तारीख पर्यंत ओगी रावले आनी ओगी रावतकूच 8 तारखेक फाल्यां तेन्ना एक थोडीशी वरां उरलेली इलेक्शनाक लागून, तेन्ना हो जजमेंट पास जाता आनी तुमी फोंडेकारांचें मन दुखयता। आमी फोंडेकारांनी एक उमेद धरलेली की फोंडे एक आमदार मेळटलो म्हणून, तो खंयच्या रुपान मेळूं आशिल्लो। हांव आयज हें म्हणना की तो हांव आसता आशिल्लो किंवा रितेश बाब आसतलो काय केतन बाब आसतलो तो, पूण एक आमदार मेळटा आशिल्लो। फोंडेकारांची जी कामां जी पेंडींग उरल्या, पयलींच 14 वर्सां फोंडेकारांनी त्रास काडलेलो आसा, त्या भायर आयज हे आतां उरले येता ते 6 म्हयने किंवा 8 म्हयने फुडलें इलेक्शन डिक्लेअर जाय पर्यंत फोंडेकारांनी कोणाचेर आदार दवरपाचो, फोंडेकारांनी कोणा कडेन आपली कामां घेवन वचपाची। जेन्ना फोंड्यान एक आमदार ना जाल्यार फोंडेकारांक हो व्हडलो त्रास हे लोकांक आयज कळोन येयल्लें आसा आनी लोकांनी आयज डिसिजन घेतलेलें सुद्दां आसा की फुडले फावटी तर अशें इतकें तर हें तर अशेंच तर चलपाक लागलें जाल्यार आमी फुडले फावटी बीजेपीक सपोर्ट करचे ना म्हणून। दुसरी गोश्ट म्हटल्यार तुमकां सांगल्या, हांवें म्हाज्या कॅम्पेनिंगा टायमार जें कितें आमी कमीट केल्लें, जे आयडी हॉस्पिटलाचें आमी उलयल्लें की सरकार आमकां सपोर्ट करचो ना म्हणून, तर सरकार आमकां सपोर्ट करचो ना हें आमकां पूर्णपणे खात्री आसा। म्हणूनच आमी आमच्या प्रायवेट आमची पार्टी मार्फत आमी हें काम घडोवन हाडटले म्हणून 6 म्हयन्या भितर घडोवन हाडटले म्हणून आमी लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा। त्या आश्वासनाचेर आमी खरे रावतले आनी बीजेपी आमचो जो सीएम सर आसा, सीएम सरा कडल्यान सामकें कणकणीत हें काम आमी करून घेतलें ही तुमकां हांव आयज आश्वासन दितां। त्याच भायर जितकी आमी कामां जी कमीट केल्लीं आसा ती आमी उदक आसूं, सिवेज आसूं, जावं गटर आसूं, जावं रस्ते आसूं, जे आयज आमचे गव्हर्मेंट स्कूल्स आसा ते सुद्दां ती परिस्थितीन ना की थंय एक बरें शिक्षण मेळ्ळे सारकें, थंय सुद्दां आमी चॅनलायज करतले म्हणून आमी हें उतर दिल्लें आसा। तें आमी उतराक आमचें मान दवरून आमी तें उतरां पाळून आमी तें काम करून दितले। आनी हे जे सरकार आयज म्हणटा की आमी हे फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हे कामां करून दाखयतले म्हणून, मेन ताणें म्हटलें सीएम सरान की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून। म्हाका तांकां म्हणचें आसा, सीएम सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्ही, थंय हॉस्पिटल आमकां जीएमसी सारकें युनिट हॉस्पिटल थंय गरजेचें आसा। कारण फोंडेची लोकसंख्या भरपूर वाडलेली आसा। त्याच भायर दुसऱ्या वाठाराचे जे उसगांव आसा, धारबांदोडा आसा, हेवटेन बोरये आसा, शिरोडा आसा, ह्या भायर मडकय आसा, पिरोळ आसा, हे सगळे लोक जे आसा ते आयज फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलाचेर डिपेंडंट आसा। सो जेन्ना तुमी सरकारान अजुनूय आसा, तुमी सरकारांचे भायर ना, तुमी जे आयज इतके वर्सां तुमी काम केलें ना ते तुमी आयज सरकारान रावन तुमी कशें करतले तें आमकां पळोवपाक जाय।
ह्या 6 म्हयन्या भितर तुम्ही जे उतर दिलां तें तुम्ही पाळपाक जाय फोंडेकाराच्या हेल्थाक लागून, आनी तें जर तुमी काम करिना जाल्यार आमी तुमच्या फाटीक लागून हें काम करून दाखयतले, हें मात तुमकां हांव सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. प्रश्न आसा जाल्यार इलेक्शन रद्द जावपाची वाडो जाता न्यायालयान दिला तेन्ना पॉलिटिशियन आनी न्यायालय वेवस्था मॅनेज जाता ना पळय आमी न्यायालयाचेर केन्नाच प्रश्न करचे ना. दॅट इज द लास्ट होप रिमेनिंग फॉर अस. आज भारतीय जनता पार्टीन जे सगळे जे खांबे आसता ते सगळे पोखळ करपाचो प्रयत्न करपाचो केला तांणी, पूण आमी न्यायालयाचेर कांयच वायट उलोवंक शकना. आनी न्यायालयान इतलेंच म्हणा की दे हॅव फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ. आनी काल जशें म्हळें हांवें म्हळें की ओन्ली थिंग द हायकोर्ट कूड हॅव डन इज हें जजमेंट जें आसा जे थोडे दीस पयलीं जर आयिल्ले जाल्यार ताका एपील करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आशिल्ली. जेन्ना पोलिंग स्टार्ट जावपाची थोड्याच वरां पयलीं, दिसा पयलीं सुद्दां न्ही, थोड्या वरां पयलीं जेन्ना अशें जजमेंट येता, देर इज नो स्कोप टू इवन गो टू अवर हायर कोर्ट. आनी आमकां खात्री आशिल्ली की सुप्रीम कोर्ट वूड हॅव लुक्ड एट दीस इन अ व्हेरी डिफरंट वे. सो हें एक आमकां एक हें आशिल्लें. आनी दुसरें जें हांवें काल म्हणिल्लें की कायदो जो आसता, द लॉ, ताजो लेटर ऑफ द लॉ आनी स्पिरीट ऑफ द लॉ अशें आसता. दोन हें आसता ताका. जें एक्चुअली बरयल्लें आसता पळय ताका लेटर ऑफ द लॉ म्हणटा. आनी तें कित्या खातीर बरयल्लें, ताजो उद्देश कितें, दॅट इज द स्पिरीट ऑफ द लॉ. आतां जेन्ना कायद्यान बरयलां की आमदाराक कमीच कमी 1 वर्स मेळूंक जाय, नाजाल्यार इलेक्शन जावंक नाका, जाल्यार ताजो उद्देश कितें आशिल्लो की फक्त एका वर्साच्या कार्यकाळा खातीर जो इलेक्शनाचो खर्च जाता, जो सगळो एफर्ट घालचो पडटा, जो कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, सगळे डेव्हलपमेंट थांबोवचें पडटा, तें जावंक जायना म्हणून हो कायदो केल्लो. पूण ह्या केसीन इफ यू सी दिस वॉज नॉट एप्लिकेबल एट ऑल. सगळो खर्च, सगळो एफर्ट जाल्लो, थोड्याच वरांनी वोटींग जावपाचें सुरू जावपाचें आशिल्लें, थोडे पोस्टल बॅलट कास्ट सुद्दां जाल्ले. So in this case, we had expected that the Honorable High Court would have taken it in a different manner. पण जशें सांगलें, we respect the order of the High Court. ताजेर आमची कांयच टिका ना. पूण इट इज सॅड दॅट टुडे ताजो इफेक्ट असो जाल्लो आसा की फोंडेकारांक आतां 16 म्हयने आमदार आसचो ना. ना तशें म्हणपाचें ना म्हाका, कारण ती केस जी आशिल्ली ती 2023ची केस. पूण एक गोश्ट सांगपाक म्हटल्यार जसो जसो आमचो प्रतिसाद वाडत गेलो, जशें जशें कॅम्पेनीक आमचे प्रतिसाद मेळत गेलो, तशें तशें दोगांयकूय मातशें भंय पडलेलो आनी एक निकाल वेगळो लागतलो म्हणून तांकां कळून येयल्लो, म्हणून बी अशें जालां आसतलें अशें आमचो विचार आसा. पूण आमकां इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड आशिल्लें की तांचेर जे नॉन बेलेबल वॉरंट आशिल्लो तो पुलिसा कडेन पाविल्लो आनी थोड्याच वरांनी ताका ते अरेस्ट करपाचें आशिल्लें. दीस वॉज कन्फर्म्ड. आनी जेन्ना आमी लोकां समोर आयले आनी थँक्स टू मिडिया, तुमी सगळे लायव्ह गेले आनी आमी दाखयलें की आमी लोकां समोर उबे आसा, आनी तेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हाका अरेस्ट केल्यार ते पॉलिटिकली तांकां वायट वतलें म्हणून तांणी तें करूंक ना. पूण डेफिनेटली इवन दो केस ताजो प्रक्रिया वेगळी आशिल्ली, भारतीय जनता पार्टीन हाजो गैरवापर करपाचो प्रयत्न केल्लो डेफिनेटली. सुदीप ढवळीकरान आयज असो स्टेटमेंट दिलो की तो कोर्टात गेल्लो न्हू रिटर्नाक. तेच्या पयलीं तो तेंचें म्हणणें आसा की पार्टी म्हणजे बीजेपी वचूंक शकना, कारण तुमी जर निकाल लागपाक 6 दीस आसले, 2 तारखेर जजमेंट तेंच्यांनी राखून दवरलो आनी 8 तारखेर जजमेंट दिलो. तेच्या मदीं तुमी कित्याक वचोंक ना, तुमी कोर्टान कित्याक वचोंक ना हें थांबोवपा खातीर, म्हणजे इलेक्शन जावन न्ही कंटिन्यू अशें हें करपाक तुमी कित्याक वचोंक ना. न्ही हातून कितें आसा पळय, जशें बाब गितेशानूय सांगलें, जेन्ना रिपोर्टर बाब काल दीपक ढवळीकराक विचारलें, ताणें मानून घेतलें की हे बीजेपीनूच केलां म्हणून. ताणें ताजो मुद्दम तुमी हें पळयात. हें आसा पळय तो कोर्टान गेल्लो इलेक्शन कॅन्सल जावचें म्हणून सांगपाक, सो तें जावचें म्हणून हें करपाक तुमी कित्याक वचोंक ना.
न्ही पळय इलेक्शना पयलीं न्ही सदांच केसी आसता. आतां लास्ट केन्ना इलेक्शन जाल्लें CCPचें इलेक्शन जाल्लें पयरूच. ताच्या पयलीं 2 केसी कोर्टान गेल्ल्यो की हें रद्द जावचें आनी हें सारकें जावना तें सारकें जावना. सगळ्या इलेक्शना पयलीं केसी घालताच कोण नाल्यार कोण आनी त्यो केसी भायर वता. बिकॉज लास्टाक कितें आसा, इवन बाय कॉन्स्टिट्युशनल लॉ तुमी पळयल्यार कोर्ट्स डू नॉट टेक अ व्हेरी स्ट्रॉंग व्यू ऑफ petitions against elections few days before the elections. कळ्ळें न्ही. सो आमकांय अशी आयडिया नाशिल्ली की अशा तरेन हें डेव्हलपमेंट जातलें. आनी तुमी पळयलें की नॉट जस्ट गोवा, हें आतां ऑलमोस्ट एक नॅशनल न्यूज जाल्ली आसा की थोड्याच वरां पयलीं पोलिंगाच्या पयलीं हें इलेक्शन रद्द जाल्लें. सो जशें सांगलें, हें सगळें षडयंत्र बऱ्या भशेन भारतीय जनता पार्टीन रचयल्लें आसा. हें गोंयकारां समोर जाल्लें आसा आनी गोंयकारांक आतां कळिल्लें आसा. पण आता जेन्ना इलेक्शनाच्या निमतान जेन्ना असेंब्ली सेशन तुम्ही कर्टेल केली, तुमकां 39A डिस्कशन करपाचें नाशिल्लें. इलेक्शनाचो मुद्दो घेवन तुम्ही असेंब्ली सेशन कर्टेल केली आणि आता तुम्ही इलेक्शन रद्द करून घेतले. नॅशनल पार्टी म्हणून ते हें करता, तुम्ही इतके लायटली घेतले तो कोण हेका गेला कोर्टान गेला तुम्ही लायटली घेतले अशें दिसता तुमकां. म्हणटा तुमकां अशें अपेक्षा नासले असो निकाल येतलो, अशें जालें ना तें. ना, तुम्ही लायटली घेतलेले अशें जालें. जशें सांगलें केन्नाच अशें जावपूच ना की इलेक्शनाच्या थोड्याच वरां पयलीं इलेक्शन रद्द जालां. जाल्यार तुमी सांगात. जर अशी कितें तरी एक आयडिया आशिल्ली सुद्दां जाल्यार डेफिनेटली म्हाका दिसता. नागपूर जाल्लें म्हणटा न्हू, ती तुमकां स्टडी ना खबर नासली अशें जावं शकता म्हणून. नागपूर ऑलरेडी ना, तशें पळयल्यार पंजाब आनी हरियाणाचे सुद्दां एक कोर्ट ऑर्डर आसा इन वीच 3 म्हयन्या पयलीं, म्हणजे फक्त जो आमदार निवडून येतलो ताका फक्त 3 म्हयने आसतले टील द नेक्स्ट इलेक्शन. त्या इलेक्शनान सुद्दां पंजाब हायकोर्टान पॉझिटिव्ह ऑर्डर दिली की इलेक्शन जावनी म्हणून. ती अपील करून सुप्रीम कोर्टान गेल्ले जे पेटिशनर आशिल्ले, सुप्रीम कोर्टान सुद्दां ती अपहोल्ड केली. सो वी वर कॉन्फिडंट दॅट द कोर्ट वूड रूल इन फेवर ऑफ दिस इलेक्शन एंड नॉट इन फेवर ऑफ द पेटिशनर्स. गिरीश बाब, जे तुमकां लॉस पर्सनल लॉस जाले तुमी स्पेंड केला आसतले फॉर द इलेक्शन, हू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कितें तुमी कितें आमी सध्या लिगल टिमी कडेन उलयता. आमच्या कशें कितें लिगली एक्शन घेवपाची आसा ते प्रयत्न चालू आसा आनी ते आमी घेतले. अँड नॉट जस्ट म्हणजे पार्टी एक्सपेन्सीस, पूण सरकाराचे इतले एक्सपेन्सीस दे हॅव गॉन डावन द ड्रेन. सो वायट दिसता पळोवपाक, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी फॉर सम स्मॉल नॅरो पॉलिटिकल गेन एक 8 म्हयन्या खातीर तांकां ते हें करपाक जायनाशिल्लें म्हणून इतले तांणी लाखांनी रुपया आनी कितलेशेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचो टायम वेस्ट केलो, सरकारी यंत्रणाचो टायम वेस्ट केलो आनी म्हळ्यार डेव्हलपमेंट बंद जावचें पडलें. असेंब्ली इलेक्शन त्या निमतान तांणी कर्टेल केली. सो डेफिनेटली लायक आय सेड, ओवरऑल इफ यू सी गोंयकारांनी पळयलां हें सरकार भियेल्लें आसा. द प्रमोद सावंत सरकार इज स्कॅर्ड. जे असेंब्ली सेशन कर्टेल करपाचो जो डिसिजन आशिल्लो, तशेंच हें षडयंत्र करून हें इलेक्शन कॅन्सल करपाचें जें डिसिजन आसा, इट इज ओन्ली अ सायन ऑफ फियर की 2027 हें पडपाचें आसा. डेफिनेटली, अँड आर MLAs विल मेक अ सेपरेट अपील फॉर दॅट. बिकॉज आतां सामकें क्लियर जाल्लें आसा why the Sawant Sarkar used the excuse of the election to curtail the assembly session. It was to avoid discussion on 39A. आणि काल जस्टिस फेर्दिन रिबेलो सरांनी सांगिल्लें आसा की नाव द गव्हर्नमेंट हॅज टू टेक एन ॲक्शन अँड अलाव दिस डिस्कशन टू हॅपन अँड टेक द रायट डिसिजन.